आणि रेग्युलरायझेशन मागलेले पूण मागीर जे PWD मिनिस्टर तेन्नाचे असले सुदीन ढवळीकर CMA कडेन मिटींग जाले उपरांत तेणी सांगलें की हांकां एकदम आतां रेग्युलरायज करप शक्य ना, तेन्ना तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा ते तांकां आमी PWD जी लेबर सप्लाय सोसायटी आसा तेजेर आमी तांकां घेता. मनोहर पर्रीकर जे थंय आयिल्ले ताणें आपोवन व्हेले भुरग्यांक आनी सुभाष फळदेसाय थंय आपूण पावलो तुमकां आपूण हेल्प करता अशें म्हणून ताणें मिटींग अरेंज केली पर्रीकरा कडेन आनी तेन्ना पर्रीकरान पयलींच म्हणपाक पर्रीकर ना ना हें आतां आमचें परत गव्हर्मेंटात तेन्ना तुमचें करता हें ताणें पयलीं म्हटलें. मागीर हांवें भुरग्यांक म्हणजे सांगलेलें आनी बेजिकली मागीर तेंचें कशें आसता म्हाका तें थंय मिटिंगेक म्हाका तें घेना लिडर नाका लिडर नासतना तुमी या फटींगपणाचे धंदे हे चल्लेले आसा. आतां दुसऱ्या गव्हर्मेंट हेतूकूच तुमचें काम जातलें हें आतां उलोवप केलां. आतां कोड ऑफ कंडक्ट हेनी आतां 2 दिसांनी लागूंक शकता आनी आजून आमच्या इश्यूचेर आमकां कांयच म्हणटा तें सोल्युशन मेळूना. एकंदर गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर जे काम करपी भुरगीं आसा तेंची परिस्थिती सद्या बिकट आसा. ह्या सरकारान तांकां फटयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें हे BJP सरकार तांकां परत एकदां आतां सांगता तुमी आमच्या पार्टी खातीर काम करा जाल्यारूच तुमचें आमी फुडें काम करतले हें आतां चल्लेलें आसा. म्हणून हें सगळें हेजो आमी सगळ्या गोश्टीचो आमी एज अ कामगार संघटना आनी म्हणून आमी हेजो निशेध करता आनी ह्या BJP सरकारान अख्ख्या ह्या गोंयच्या कामगारांक फटोवन हे सगळे आपले दादागिरीचें राजकारण हांगा चलयल्लें आसा. इलेक्शन टायम म्हणजे तेंच आमचें डिसिजन आसा न्ही की आमी BJPच्या अगेन्स्ट म्हणजे आमी टोटल जो कामगार म्हाजे कडेन आसा म्हणजे ह्या सरकाराच्या विरोधान आमकां भुमिका घेवची पडटली आनी घेतल्याय बी कित्याक ह्या सरकारान ऑलरेडी आमकां फटयल्लें आसा आनी हे फटयत आसा आनी आतां धमक्योय दिवपाक स्टार्ट केल्या ते युनियनान आमचे 530 सुमार कामगार आसा 530 जे मेंबर आसा तेज्या भायर आनिकूय कामगार आसा म्हणजे हजारांनी अशे एक PWDन आसा. पाडन आतां काम पळय आतां कोण लागला आतां कांयच आमकां एज्युकेशन हें करून ड्युरींग